उत्तर गोय आणि दक्षिण गोय अशा दोन सुवातींचेर गोंयची मतमोजणी जातली. उत्तर गोंयांत 19 मतदारसंघ जाल्यार दक्षिण गोंयांत 21 मतदारसंघांची मतमोजणी जातली. मतमोजणी अशे तरेन जातली. पयल्या रावंडात मांद्रे, दिवचल, म्हापसा, शिवोले, कलंगूट, हळदोणा, तालिगांव, सांत मये आनी परये. उत्तर गोंयच्या दुसऱ्या रावंडात पेडणे, थिये, सालिगांव, परवरे, पणजे, सांताक्रूज, कुंभारजुवा, सांखळे आनी वाळपय. दक्षिण गोंयांत पयल्या रावंडात प्रियोळ, शिरोडा, मुरगांव, दाबोळे, नुवे, फातोर्डा, बाणावले, कुंकळे, केपें आनी सावर्डे. दक्षिण गोंयचो दुसरो रावंड फोंड्या सावन सुरू जातलो. उपरांत मडकय, वास्को, कुट्टाळे, कुडतरे, मडगांव, नावेले, वेळ्ळी, कुडचडे आनी सांगे. तिसऱ्या रावंडात काणकोण. दनपारां 11 मेरेन 39 मतदारसंघ जाल्यार 12 मेरेन 40 मतदारसंघांचो निकाल जाहीर जातलो म्हूण अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती सांगता. एका मशिनांतलीं मतां मेजपाक सादारण 5 ते 7 मिनटां लागता. हें कावंटींग दोन कडेन घेतलें आमी. नॉर्थ गोवा बालभवनांत आनी सावथ गोवा गव्हर्मेंट कॉलेज बोर्डा थंयसर कावंटिंगाक सुरवात जातली. पणजे 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा नॉर्थ गोवान येतात त्यो, आनी मडगांव 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ज्यो सावथ गोवान येतात त्यो. पयल्या रावंडाक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले. मडगांवूय पयल्या रावंडाक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले. पणजे दुसऱ्या रावंडाक 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले, कारण टोटल हांगसर 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी. मडगांव दुसऱ्या रावंडाकूय 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले, म्हणजे 10 20 जाल्यो, आनी लास्ट उरता ती एक तिसऱ्या रावंडाक घेतले. सादारणता एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट जायसर आमच्या अंदाजा प्रमाणे अर्द वरा भितर जावंक जाय, कारण जवळ जवळ 4 रावंड जर असले जाल्यार 7 मिनटां अशी जर जाली एका रावंडाक जाल्यार 28 मिनटां, म्हणजे सादारण अर्द वरा भितर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हणजे सुरवातीच्या रावंडाक ज्यो 10-20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतल्यो त्यो पयले अर्द वरा भितर जावंक जाय. सकाळीं 8 सुरवातीक पोस्टल बॅलट्स जे आसात ते कावंटिंगाक घेतले. पोस्टल बॅलट 8 ते 8:30 पर्यंत जर कंप्लीट जालें ना जाल्यार पोस्टल बॅलट चालू आसतनाच EVMाचें कावंटींग 8:30 सुरवात जातलें. पोस्टल बॅलट्स जे आसा ताचे बद्दल एक नवीन इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें आसा. ताचे प्रमाणे प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर एक बॉक्स तयार केल्लें आसा, आनी त्या बॉक्सान सिल्ड बॉक्स आसा त्या बॉक्सान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी पोस्टल बॅलट्स आसात ती थंय कावंटिंगाक घेतले. समजा त्या हातूंत अन्य दुसऱ्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जर पोस्टल बॅलट्स आसत जाल्यार ते कावंटिंगाक घेवचें, पूण ते रिजेक्ट करचें अशें म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स आमकां आयिल्लीं आसा. आनी ती इन्स्ट्रक्शन्स आमी दोनूय कलेक्टर आनी रिटर्निंग ऑफिसर आसा तांकां तांचे पर्यंत पावयल्लीं आसा. आमच्या हाजे प्रमाणे सकाळीं जे 8 आमचें कावंटींग प्रोसेस कॉमेंट्स जातलें, 8:30 EVMाचें प्रोसेस कावंटींग कॉमेंट्स जातलें, आनी सादारण 11 पर्यंत म्हाका दिसता की आमच्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात तांचे रिजल्ट भायर सरूंक जाय. कदाचित मडगांव एकाच जाग्यार 3 रावंड आशिल्ल्या कारणान, म्हणजे 3 थर्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्या कारणान एका पोलिंग कावंटींग हॉलांत थंय सादारण आनी एक अर्द वर मायज लागतलें अशें म्हाका दिसता. म्हण कशें जालें जाल्यार सादारण सकाळच्या 12 भितर सगळे रिजल्ट्स लोकां पर्यंत पावतले. कोणी जर रिकावंटींग मागता जाल्यार रिकावंटींग मशिनाचेरूच जातलें काय ताका ते VVPAT स्लिपी वापरतले? न्ही, ज्या प्रमाणे कॅन्डिडेट मागता तशें आसतलें. समज कॅन्डिडेटान EVMाचेर रिकावंट मागलें जाल्यार ताणें रिटर्निंग ऑफिसराक त्या प्रमाणे अर्ज करचो पडटा, आनी तो अर्ज ग्राह्य धरचो काय ना धरचो हें रिटर्निंग ऑफिसराचे पावर्स. जर ताणें समज ते स्लिपीचें हें मागलें जाल्यार त्यो स्लिपी कश्यो कावंट करच्यो हाजे बद्दल कमिशनान इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिल्लीं आसा, आनी त्या इन्स्ट्रक्शनाचे प्रमाणे स्लिपीचें कावंटींग जातलें. तातूंत ताणें सांगलां की ह्यो स्लिपी कावंटींग घेवपाक एक ताणें काही इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा. तातूंत समजा इलेक्शनच्या दरम्यान मशिनान जर फॉल्ट येवन कितें मशिनां बिगाड येयल्लो आसत जाल्यार अशे वेळार असल्यो ज्यो पळय कितें केसी आसतल्यो त्या हाजेर EVMा बरोबर VVPATाची जे स्लिपी आसतल्यो त्यो कावंट करपाक तांच्यांनी मागूं येता. त्याच बरोबर समजा दोन हांचे भितर जे डिफरन्स आसता तें जवळ जवळ एका खंयच्या पोलिंग स्टेशनाच्या जे वोटींग जालां ताजे समान जर आसत जाल्यार अशा पोलिंग स्टेशनाचें कावंटींग तांच्यांनी मागूं येता. पोस्टल मतदान मोजणी 8 सुरू जातली. त्या उपरांत 8:30 मशिनांतली मतमोजणी सुरू जातली.
मात प्रुडंटाचेर सकाळी 7:30 सावन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले रिपोर्ट आनी स्टुडियोत पॅनल डिस्कशन लायव्ह सुरू जातले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.